धारगळ म्हणजे आमच्या सुकेकुण हांगा जे आयुष मंत्रालयाचे आमचे मंत्री जे आहात आदरणीय श्रीपाद भाऊ नाईक यांच्या माध्यमातून जे फाउंडेशन स्टोन तुम्ही त्याका विटनेस आसात 601 कोटीचे एक आयुष महाविद्यालय त्याचबरोबर 100 बेडेड हॉस्पिटल म्हणजे थंय सुद्धा मोठ्या प्रमाणात रोजगार तयार जातले म्हणून म्हाका दिसता येणाऱ्या काळात ह्या पेडणे तालुक्यातल्यान हांव दोनूय म्हणटात पेडणे आणि मांद्रे ह्या मांद्रे आणि पेडण्यान जे बेकार भाव भयणां आहात ह्या इतल्या सगळ्या ज्यो गोष्टी येतात मागीर ती मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असो आयुष हॉस्पिटल असो त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक सिटी असो IDCन येणाऱ्यो फॅक्टरी असो त्याचबरोबर गव्हर्मेंटच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटात ज्यो पोस्ट तयार जाल्यात त्यो गव्हर्मेंट नोकरी असो नक्कीच हांव सांगूंक शकता की म्हाज्या बरोबर जी तळमळीन जी म्हाजी भाव भयणां म्हाजे खातीर वावरतात तांकां न्याय हो नक्कीच दयानंद सोपटे दितले. ऑल ओव्हर प्रचार कसो असो चालू हे शेवटचो टोपो हा प्रचाराच्या संदर्भात तुम्ही विटनेस आसात दिसान दीस पाठिंबो वाडत आसात. कालपर्यंत जे दयानंद सोपटेच्या अलिप्त असले म्हाका दिसता एक ग्रुप जॉईन जायत आसा. हांवें अदू तुमकां कोट केले ते तेंच्याय माहिती सांगता कॅथलीक भाव भयण्याचो बऱ्यापैकी सपोर्ट आज दयानंद सोपटेक आहा. जे म्हणतात की दयानंद सोपटेक कॅथलीक भाव भयण्याचो अजिबात सपोर्ट ना ह्या क्षणान हांव सांगता कारण कॅथलीक कम्युनिटी ज्या गांवांनी आनी ज्या वाड्यार आसा त्या वाड्या वरसून ते स्वता जेन्ना दयानंद सोपटेच्या प्रचाराक भायर सरतात ते दाखोवन दितात आणि तेचे बळाचेर त्याच विश्वासाचेर हांव आज सांगता कॅथलीक कम्युनिटी जितली ह्या मांद्रे मतदारसंघात 9 पंचायतींनी ओढ आहा ही 60% ओढ हे म्हाजे बरोबर आसा. तुमच्या मोर्जेन भाईक कसो सपोर्ट दिता तुम्ही? 23 एप्रिल ह्या दिसा जातल्या ह्या निवडणुकेक आमचे श्री दयानंद सोपटे हे उमेदवार आसा BJPचे आणि आमच्या मोर्जी मतदारसंघान तांकां बऱ्यापैकी पाठिंबो आसा. ते तुमकां आयच्या ह्या प्रचारा वेळार त्यांच्या बरोबर आसलेल्या लोकांच्या उपस्थितीनच दिसून येतले. सगळ्यांचो तांकां पाठिंबो आसा आणि नक्कीच ते ह्या इलेक्शनाक जिखतले आणि तांकां भरघोस मतां मेळटली. फाटल्या इलेक्शना पेक्षा ह्या इलेक्शनाक तांकां भरघोस मतां मेळटली अशें सगळ्यांचो विश्वासय आसा. हांव मोरजी गांवाचो स्थानीक. माझे नाव पद्माकर हरमलकर, रिटायर्ड टीचर. दयानंद सोपटे तेजेर खूब आरोप जातात की तेणी पयशे घेवन पक्ष बदललो. जेन्ना मांद्रे मतदारसंघान आमी तांकां भरघोस मतांनी निवडून दिले त्या वेळा काँग्रेस पक्षा कडेन 17 आमदार आसले. काँग्रेस पक्षाक आपलो नेते मंडळ निवडूपाक सकाळ बगची पडली. कित्याक बगची पडली? 17 आमदार आसून जर ते एका मिनटान जर सरकार स्थापन करूं शकना, कित्याक करूं शकना की तेंचे निधी मंडळाचो नेतोच पूण तांकां तयार ना. म्हणून ते 1.5 वर्सां त्या पक्षान रावले. 1.5 वर्सां रावन तेणी वाट बगली की सत्ता जातली आणि आपल्या मांद्रे मतदारसंघाचो विकास करतलो. जे बेरोजगार भुरगे आसात बेरोजगार तांकां रोजगार दितलो अशी तेणी 1.5 वर्सां अपेक्षा धरून वाट बगली. आतां कितली म्हूण वाट बगतलो? तेणी जो कितें निर्णय घेतला तो निर्णय योग्य आसा. संबंध गोंयान इंडियेक विकास आहा आणि आज विकासा फाटल्यान लोक आसा. आज सोपटे भाई प्रत्येक फाटी लोक आसलेले सगळे सोपटे भाई फाटल्यान आसात आणि आज सोपटे भाई विकास आज 5 म्हयने जाले जाल्यार 5 म्हयन्यानूच सोपटे भाईन कितलोसोच मांद्र्या मतदारसंघाचो विकास केल्लो आसा.